सर्वांकೈ नमस्कार. हांव बेलतंगडी CA हेमंत पै विश्वकोंकणी केंद्र तर्फे चलता सलयाक CA साधक सिरीसाक सर्व वीक्षक वृंदाक मिगेले रत्पूर्वक स्वागत. लेख परिशोधक एग्जाम म्हणजे ICAचे इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडियाचे चलता सले CA फायनल एग्जाम मे 2024 अटेम्प्ट अंतू पास जालेले आशिल्ले आमगेल स्टुडियो आज आसाची CA केशव कामत हांकां हांव स्वागत करता. थँक्यू. CA केशव कामत हांगेल एक ಕಿರು ಪರಿಚಯ ದಿವಚ ಮಾಡ್ಲೇರಿ ಅನ್ನಿ ಮೂಲತಃ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ ಹಂಗಿಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕದಲ್ಲೇರಿ ಹಂಗಿಲೆ ಆನು ಕಾಂತಾವರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಾಮತ್ ಅನ್ನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂತೂ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಲೆ ಅಂತೂ ಅನ್ ಮಾಲಿಕ್ ಜಾವನ ಸಚ್ಚಿ ಹಂಗಿಲ ಅಮ್ಮ ರೂಪಾ ಕಾಮತ್ ತಿಶಿ ಹಂಗಿಲ ಅಣ್ಣ ವರದರಾಜ್ ಕಾಮತ್ ಹನ್ನಿ ಹಂಗಿಲೆ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂತೂ ಕೆಲಲಸ್ ತದನಂತರ ಹಂಗಿಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ SGM ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೂ ಉಜಿರೆ ಅಂತೂ ಕೆಲಲಸ್ ಹಂಗಿಲೆ SDM PU ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆಂತು ಕೋರ್ನು ಹಂಗಿಲೆ ಡಿಗ್ರಿ 3 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಅನ್ನಿ SDM ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕೋರ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನಿ ತ್ರಿಷಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತೂ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಲಸ್ ತದನಂತರ ಅನ್ನಿ ಹಂಗಿಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಕೆ ಗುರುರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಡ್ ಕೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತೂ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಲಸ್. CA केशव कामत फर्स्ट ऑफ ऑल CA पास झाला तुम कंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. तुमका ह्या कार्यक्रमाक तुम स्वागत करतास. थँक्यू. आता प्रथम दावनु एक पण रिझल्ट येताने तुमका एक रिझल्ट येताना सक्सेसफुल म्हणून कळले ते पास झाले सक्सेसफुल म्हणून कळले त्या मोमेंट तुमगे रिॲक्शन कशे आशिल्ले प्लस तुम कशे जाल्ले कशे फील जाल्ले. ॲक्च्युली रिझल्ट येवचे टायमार हांव आमगेल देवस्थान दायला वेंकटराम देवस्थान आशिल्लो थंय देवालाक नडेंतो आसतनाचे अण्णान फोन केले रिझल्ट येयलो तुगे SRO नंबर केंचे अंतू म्हूण निमगेलो. सो थंय देखून घरा येताना अर्जंट घरा येयलो. घरा येवन पळयताना रिझल्ट चेक करताना सक्सेसफुल म्हूण दोनी येयला. सो ते मुमेंट मे बी वर्थ $1 million म्हूण येता अनेक वेळा येना लायफान तसले मुमेंट. सो नमगू जायना एक मुमेंट वापस चेक केले अँड एक वेळा ते रियलायझेशन जाता हा मुगे CA कंप्लीट जाला म्हणून इट वॉज मोस्ट व्हॅल्युएबल मुमेंट इन माय लायफ म्हूण येता हांव. ताज्याल तशी अम्मा अण्णा म्हणले आमगेल जॉयंट फॅमिली सो सगळे फॅमिली मेंबर्स म्हणले आनी तितले भितर फ्रेंड्स जाले आनी रिलेटिव्स जाले आनी मागीर ऑफिसा देखून कॉलेज स्टार्ट जाल्ले अँड दॅट डे वॉज वर्थ रिमेंबरींग तितले म्हण सगळे जण खुशी जाले तुगे मस्त खुशी जाला. आता तुम्ही एक CA जर्नी म्हणून त्या CA जर्नी करका जाली म्हणून जाल्यार आता काही दुखून तुम्ही CA करता म्हणून एक लेखताचे तुम्ही ते CA जर्नी तुमगेल काही दुखून स्टार्ट जाल्ले. ॲक्च्युली मेगेले माम एकलो आसा CA शिवानंद पै माम म्हणून तांणी म्हळ्यार आमगेल घराक रेग्युलर जावन येता आशिल्ली तेंचे फुडें तेदाना तशी म्हाका गोत आशिल्लें CA म्हणून एक प्रोफेशन आसा म्हणून आनी अम्मान म्हाका सांग दाखोवन तूं CA कोरका मामाला बरें CA कोरका म्हणून म्हाका म्हणचें आशिल्लें. बट म्हाका एक कन्फ्युजन आशिल्लें कशें म्हळ्यार एदर CA ऑर MBA केल्यार IIM अंत कोरका म्हणून म्हाका इंट्रस्ट आशिल्लें. सो त्या कन्फ्युजनांतू हांव आशिल्लो. मे बी एक फर्स्ट इयर डिग्री येता म्हणटा ताजे खातीर हांव PUC जाली तशी CPT बरयली डिग्री येवन आशिल्लो. एक फर्स्ट इयर डिग्री म्हणटाना रियलायझेशन जाता म्हळ्यार फिनान्शियली CA डिग्री वॉज मोस्ट अफोर्डेबल. सो आनी विंगड मस्त कारण आसा ताजे निमित्ती जायत हांव CAची करता म्हणून गटी मन कोन गेलो CPTक तदन दाखोवन स्टार्ट केलें प्रिपरेशन. सो माय प्रिपरेशन स्टार्टेड फ्रॉम माय फर्स्ट इयर डिग्री. ओके. आता तुम्ही CA करता म्हणटाना तुमगेले प्रिपरेशन कशें आशिल्लें म्हळ्यार तुमगेले शेड्युल्स कशें दवरना आशिल्ली वज्जूचे कशी टायम दवरता आशिल्ली तुमगेले एक ओवरऑल शेड्युल्स पुरो कशें CPT आनी इंटरमिडिएट ಬಗ್ಗೆ ತುಲಚ ವಚನ ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ CA ಫೈನಲ್ ಮೇಗಿಲೆ आर्टिकलशिप टायम ಅಂತೂ क्लासेस मेगेल कोर्न आशिल्लो एक 2 क्लासेस की जावन आशिल्ली तितलेची. सो हांव फर्स्ट अटेम्प्ट दिल्लें नोव्हेंबर 2023 इंतू तेदाना 8 सब्जेक्ट आशिल्ले. सो तेदान लेकले कशें म्हळ्यार दोनी क्लासेस जावन आशिल्ले. सो एक ग्रूप बरोया म्हणून लेखले. सो एक ग्रुपा मात्र प्रिपेर जावन आशिल्लो आनी अनफॉर्च्युनेट त्या अटेम्प्टान मेगेल जायनी. सो ह्या क्लियर जाल्या अटेम्प्ट अंतू म्हणजे मे 2024 अंतू 6 सब्जेक्ट मात्र आशिल्ले. सो ताजे खातीर जनवरी रिझल्ट येतर दाखोवन हांव प्रिपरेशन स्टार्ट केलेलें. तेदान दाखोवन सेल्फ स्टडीची कोर्न आशिल्लो अँड कन्सिस्टन्सी मेंटेन कोर्न आशिल्लो.
हाव नाईट पर्सन म्हळ्यार मॉर्निंग म्हाका वगी उठोवचे जायना हांव रात्री जावपाक कितले वेळ थंय बसता आशिल्लो सो नाईट स्टडी म्हगेला म्हाका होल्ड आशिल्लें अँड कन्सिस्टन्सी लायक कोण मेंटेन करूनाशिल्लो हांव वजितना. ओके तुम्ही आता म्हणली कशें म्हळ्यार आता फायनल प्रिपरेशन तुम्ही सेल्फ जावन केलें एक्चुअली CA कोचिंग जावका की सेल्फ जावन करीत की तुम्ही कशें हांव सेल्फ म्हळ्यार म्हगेली एक सब्जेक्ट हांव क्लासेस घेतला अतुल अगरवाल अजय अगरवाल म्हणून एक क्लास तागेला दाखवून AFM क्लासेस एक घेतला अदर दॅन दॅट वरलपुरा हांव सेल्फ स्टडी केलेलें. सो तुमकां इंटरमिडिएट आनी CA फावंडेशनाक एक्चुअली आमकां म्हळ्यार त्या एजांक आमकां गायडन्स जावपाक येता. सो म्हळ्यार PUC जावन येयली तशी मात न्हू सो आमकां गायडन्स जावपाक येता एट दॅट टायम येस वी नीड क्लासेस बट CA फायनलाक तुमकां प्रॅक्टिकल एक्सपोजर मेळनासता. आर्टिकलशीप तुमी लायक कडेन केल्यार प्रॅक्टिकल एक्सपोजर लायक मेळनासता आनी तुमकां एक त्या मॅच्युरिटी आसता हांव आतां बसून वज्जे येता म्हूण तुमकां त्या एक कॉन्फिडन्स तुमकां येवनासता. सो हांव कसो करता आशिल्लो म्हळ्यार युट्यूबान तो हांव चर्चेचे हांव क्लासेस पळयता आशिल्लो एक मात्र AFM क्लासेस मात्र हांव अजय अगरवाल म्हणाल तागेला घेतिल्ले आनी वरल सब्जेक्टाचे प्रती इवन आर्ट सब्जेक्ट आसता मे बी समेत हांव तशी करचें म्हणून डिसायड करून आशिल्लो. हे पयलीं सब्जेक्टाचे म्हळ्यार मे 2024 अटेम्प्टाक हांव अदर देन AFM वरलपुरा हांव सेल्फ स्टडीचे केलालो. ओके जाल्यार सेल्फ स्टडी केल्यार CA म्हळ्यार क्रॅक करून खंडीत करूं येता. ओके तुमगेली CA फायनल एग्जाम तू तुमकां खंयची टफेस्ट सब्जेक्ट ऑर खंयची इजिएस्ट सब्जेक्ट ऑर टफ सब्जेक्ट जाल्यार तुमी त्या कशी टॅकल केल्ले? इजिएस्ट सब्जेक्ट म्हळ्यार AFMची म्हळ्यार क्लासेस एक घेतिल्ले आनी प्रॅक्टिकल प्रॉब्लम जाल्या निमित्ती तुमकां सॉल्व करूं म्हाका इश्ट येता आशिल्लें. टफेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन अँड इवन इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन म्हळ्यार ऑडिट म्हण येता. कसं एक म्हळ्यार ऑडिट एक सब्जेक्टान तुमकां पुरा गोतोस म्हूण एग्जाम हॉल चमकलो रे क्वेश्चन पळोवन भायर येवचे ते तुमकां इवन रिजल्ट येवचे ते म्हाका पुरा गोतोस म्हूण लेखून आसताची रिजल्ट येवन फेल जातना कळचें हांव बरयलें रॉंग म्हणून तसोच सब्जेक्ट आनी थंय तुमकां जल्दींतले कीवर्ड्स बरोवपा जाता आनी पर्टिक्युलर असले आन्सर बरोवपा म्हूण आसता. सो मस्त रॉ सब्जेक्ट ते इवन एग्जाम आतां प्रिपेर जावचें मस्त कंपेर्ड टू अदर सब्जेक्ट लिटल बीट डिफिकल्ट म्हूण येता ते म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ ऑडिट मात्र ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका टफ म्हणून दिसलें तितलेची. आतां तुमगेली BCom 3 वर्सां BCom 2 वर्स तुमी उजिरेंत SDM ಅಂತ केलेले तशी फायनल इयर तुमी त्रिशांत येवन केले. आतां CA म्हणलेले कोर्साक BCom करकाव्यात की कशी केल्यार लायक म्हळ्यार प्रोफेशनान तूं कन्सिडर करचें म्हूण जाल्यार CA डिग्री येत तरी BCOMाचे रिक्वायरमेंट म्हूण ना. बट हांव कशें केलें म्हळ्यार म्हाका सेकंड इयर थंय हांव मंगळवेरीची फर्स्ट इयर डिग्री नंतर हांव CPTक रिजिस्टर जालो. बाय द टायम हांव क्लियर्ड हांव सेकंड इयर डिग्री येवन आशिल्लो. सो म्हाका इंटरमिडिएट बरयतना म्हाका डिग्रींत कसो शिकून आशिल्लो सब्जेक्ट तेची ऑलमोस्ट बेजीक लेवलान तूं डिग्रींत हांव शिकून आशिल्लो. इंटरमिडिएट ಸ್ವಲ್ಪ एडवान्स लेवल जावन आशिल्लो. सो म्हाका इंटरमिडिएटान तूं मस्त कश्ट आनी सब्जेक्ट ग्रास्प करूंक आनी BCom डिग्री कोरनास म्हूण जाल्यार मे बी आतां केलो जाणांक एक्झिट ऑपॉर्च्युनिटी पळोवपा म्हळ्यार एटलिस्ट एक BCom डिग्री म्हूण हाता आसता. सो हांव बॅकअप प्लॅनांत केलेलें हांव येताना तेची म्हणाल MBA जरी CA म्हूण कन्फ्युजन आशिल्लें मी हांव BCOMाक एंटर जावन आशिल्लो. मागीर CA म्हूण हें डिसायड करून फायनल इयर येताना हांव हांगा मंगळूर युनिवर्सिटीक म्हूण हांगा त्रिशा कॉलेजीक शिफ्ट जालोलो. सो BCom डिग्री केल्यार एक्चुअली लायक तुमकां शिफ्ट जाताना कसले प्रॉब्लम जाल्ले? ना एक्चुअली इवन म्हगेलें SDM अंत आनी हांगा त्रिशा मॅनेजमेंट अंत तेदान ते महेश कॉलेज म्हूण आशिल्लें त्रिशा जाल्ला दोनी कडेन लायक तांणी हेल्प केल्लींची असिस्ट केल्लींची म्हाका कसले प्रॉब्लम जायना. आतां आर्टिकलशीप तुमी बेंगलोरांतू के गुरुराजाचार्यांतू केलेलास थंय आर्टिकलशीप केलेल्यान आतां तुमकां कशी आमकां हेल्प जाता CA कोर्स म्हळ्यार एग्जामा कशी हेल्प जातात? एक्चुअली CA कोर्स मात्र मे बी इंडियांतू तुमकां डिग्रीकिंत फुडें प्रॅक्टिकल एक्सपोजर दिवचें. सो असल आसतना आर्टिकलशीप करतना तुमी खंय तुमकां लायक एक्सपोजर मेळटा थंय पळोवचें पुरो जाणे प्रिफर करताची. म्हळ्यार बेंगलोरा वचून आर्टिकलशीप करता म्हणटना KG आचार्य एंड को गुरुराज आचार्य सराले अंडर गायडन्स अंत करता म्हूण म्हाका इंट्रस्ट आशिल्लें थंय हांव आर्टिकलशीप स्टार्ट केलें. इम्पॉर्टन्स कसो म्हळ्यार तुमकां CA फायनल एग्जाम बरोवचें हेल्प जाता. मोर दॅन दॅट तुमी मुखारी तुमी CA म्हळ्यार तुमकां मस्त वायड ऑप्शन आसता. तुमी इंडस्ट्रीक वच्ची येता कन्सल्टिंग वच्ची येता नाजाल्यार तुमी प्रॅक्टीस करूं येता नाजाल्यार विंगड खंयचे डिग्री करूं येता से CS LLB तशी समेत करूं येता. बट तुमकां प्रॅक्टिकल जेवण आमकां एक्सपोजर मेळ्ळा तशी खंय मेळना न्ही ती.
तुमगे आर्टिकलशिप एक्सपोजर तुमगे नेक्स्ट फ्युचर मस्त म्हण मस्त हेल्प करता इनफॅक्ट ते तुमकां कॉन्फिडन्स लायक दिता सो आर्टिकलशिप इज द की आता हे CA कोर्स म्हणल्यार एक नमने फुल स्ट्रेस आशिल्ले कोर्स तशी तुम्ही स्ट्रेस कशी मॅनेज केले स्ट्रेस म्हळ्यार मे बी युजली वर्क टायमान तो मेगल कलिग्स लायक आशिल्लींची ते मेगेल एकलो जुनियर आशिल्लो तो हांवें आमचे केलोची सो आमचे केलो म्हणटाना युजली क्लोजनेस चड आसता सो तागेलो उलोवन कोण गमत कोण वर्क जेतान म्हाका कळ्ळी स्ट्रेसफुल म्हूण येदोळ ते हें करनी हांव म्हळ्यार ही वज्जूच टायमान जाल्यार पळय स्ट्रेस येत तशिल्ले ते मोमेंटान तूं एक वेळ वॉक आवत आशिल्लो ते एक वेळ जस्ट एक वॉक करून येत आशिल्लो आनी ते हांव ते पीजींत रब्बोन आशिल्लो पीजी मेट्स अशी उलोवन गमत कोण उलोवन एक ते मोमेंट एक वेळ स्ट्रेस वचचे ते एक वेळ उलोवन मागीर वापस मागीर स्टडीक येवन बसत आशिल्लो हांव ओके तुमगे एक्स्ट्रा कॅल्क्युलर ॲक्टिविटीज म्हळ्यार वॉकिंग पुरो करून तुम्ही स्ट्रेस हां म्हळ्यार एक मोमेंटाक एक वेळ स्ट्रेस फ्री जेवचे ते मात्र तशें करता आशिल्लो आतां CA कोर्स करतना आतां तुमकां एक डाऊट येवचे शूर जाता मिगेल आतां जाता की ना हांवें तसल पुरो डाऊट आयले री कशी टॅकल केली तुम्ही हांव एक्चुली म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ स्पिरिच्युअल पर्सन सो युजली हांव कसो करता आशिल्लो म्हाका सेल्फ डाऊट पुरा जाणां येता ते कॉमन सो सेल्फ डाऊट येताना एक वेळा क्लोज आशिल्लो कोण मिगेल एक अण्णाला एक कॉल करून उलयता आशिल्लो तो एक्चुली मर्चंट नेवींत तशें तागेले एक वेळा कॉल करून निमगीत आशिल्लो अण्णा कसो कितें डाऊट मारतास मे बी हेळो एग्जाम जायना म्हणटा तो ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका सपोर्ट दिवन उलयता आशिल्लो ना रे जात्रा तुका वरी करूं नाका इवन जायना जाल्यार हॉड ना हांव तुका हेल्प करता तूं वरी करूं नाका म्हण तो ಸ್ವಲ್ಪ सपोर्ट दिता आशिल्लो आनी त्याच वेळार मागीर फ्रेंड्स मस्त सपोर्टीव आशिल्लींची तुगेली म्हळ्यार हांव म्हाका जेत्तो म्हण निमगीताना हांव जेत्ता म्हणटा तसले फ्रेंड्स आशिल्लींची आनी हांव म्हळ्यार स्पिरिच्युअल पर्सन आशिल्ली मी ती देवाक सोडता आशिल्लो हांव करचें कोरनासता देवा म्हाका येतान पास येवन वचका तितलेची म्हणून देवाक सोडता आशिल्लो हांव आतां सोशल मिडिया ना म्हूण जाल्यार आतां भायरचे फंक्शन्स तसल पुरो डिस्ट्रॅक्शन्स आसता त्या मोमेंटार तुमी कशें टॅकल मे बी CA कोर्साक आतां हांव म्हाका पर्पज करता आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका आतां मागीर फिनान्शियल बॅकग्रावंड जाल्यार म्हाका आतां फ्युचर हांव कसो जेवको म्हणून ते ड्रीम दवरून येयली न्ही ती तुम्ही असल सिरियस कोर्स करताना मे बी तुमकां सोशल मिडिया डिस्ट्रॅक्ट येवचें नज्जा हांवें सोशल मिडिया यूज केला इनफॅक्ट एग्जामा दिसा समेत हांव एक वेळा सोशल मिडिया पळयत आशिल्लो जस्ट एक वेळ ट्विटरांत कसो ट्रेंडिंग जाताच म्हणून दॅट मे स्टँड फॉर ओन्ली 1 मिनिट 1 मिनिट ना 2 मिनिट मात्र पळयत आशिल्लो हांव बट म्हाकाय गोत्ता आसा म्हळ्यार हांव CA एग्जाम बरयता आसा म्हाका खंयच्या टायम दिवका म्हणून हांव ताजे निमित्ती चड ताका सोशल मिडियाक इम्पॉर्टन्स दिनाशिल्लो सो तुमकां गोल क्लियर आसा म्हणजे म्हळ्यार म्हाका आतां CA एग्जाम बरयतास म्हळ्यार बाय डिफॉल्ट तुम्ही ऑटोमॅटिकली सोशल मिडिया डिस्ट्रॅक्ट करताची जाल्यार खंयच्या तुमकां डिस्ट्रॅक्शन्स कसो आसता ते ऑटोमॅटीक तुम्ही दूर करताची त्या विंगडान म्हणून जाल्यार त्या प्रॅक्टीस कोण येवची न्ही तुमगेलें मन म्हणटा त्या मन म्हणटा तुम्ही ऑटोमॅटीक तुम्ही दूर करचें शिकूंक जाता ओके CA जर्नींत तुमगेले बिगेस्ट चीर लिडर कोण हांव म्हणचे जाल्यार म्हगेल अम्मा आनू आनी म्हगेल माव म्हळ्यार जॉयंट फॅमिली आशिल्ली म्हगेल पुरा फॅमिली मेंबर्स मांतू माव पुरा आनी म्हगेल मेन जावन म्हगेल अण्णा कसो ना म्हळ्यार इवन प्रति टायप अंत म्हाका हेल्प केला आनी म्हगेल फ्रेंड्स आशिल्लींची पुरा फ्रेंड्सांनी खंयचे इवन हांव डिस्ट्रॅक्ट जाताच म्हळ्यार तांणी म्हाका म्हणटा म्हळ्यार इनडायरेक्टली म्हाका तांणी इंटिमेट करता आशिल्लींची सो पुरा जाण चीयर लिडर्स म्हळ्यार चीयर अप करता आशिल्लींची म्हगेल सरावंडींग ओके आतां CA तांणी आतां एग्जामा फुडें मॉक टेस्ट म्हणून कंडक्ट करताची तुमी ते मॉक टेस्ट अटेंड केला की एका केल्लेरी ताजे केल्लेर एका कळन जाल्यार कसो बेनिफीट तांदून हांव एक्चुली मॉक टेस्ट बरयला हांव मॉक टेस्ट बरयला म्हळ्यार प्रॉपर एग्जामिनेशन कंडिशना बेसून एग्जाम कशी बरयता पळय तशी बरयनी हांव कसो केल्लें फुडली वर्साची MTP RTP खंयचे टफेस्ट पेपर येवन आशिल्ले पळय जाल्यार लेंथी पेपर खंयचे येवन आसता पळय त्या पेपरार डावनलोड करून घेवन हांव बरयत आशिल्लो प्रॅक्टिकल सब्जेक्टाक हांव जस्ट स्क्रिबल करता आशिल्लो वेराज थियरी पेपराक म्हळ्यार ऑडिटाक पर्टिक्युलरली हांव बसून फुल 3 घंटे बसून हांव बरयला एक ऑडिट पेपरा मात्र एग्जाम कंडिशना वरीच बसून बरयला बेनिफीट कसो म्हळ्यार एक हांव सेल्फ इवॅल्युएट केलेलें सो म्हाका आतां अनेकल्यान म्हाका इवॅल्युएट केलेलें न्ही तूं अशें बरोका म्हणून बट तुमकां एक वेळा इवन सजेस्टेड आन्सर पळयता न्ही जाल्यार युजली फुडले अटेम्प्ट कोणा क्लियर जावन आसता पळय तांगेली आन्सर शीट येवन आसता त्या पळोवन तुमकां गोत्त आसता तांणी खंय मार्क्स दिताची जाल्यार तुमी कशें प्रेजेंट करता म्हणून हे मॉक टेस्ट बरयल्यार बेनिफीट दोन एक तुमकां 3 घंटे भितर एग्जाम बरचें जेत की ना म्हणून
दोन्हीचे इवन तुम्ही बरो नसला री तुम्ही एक्सपेक्टेड कशी आन्सर बरोका म्हणले क्लिंच पडे त्या तुमकां बरोच्या जतके ना म्हणून कळटा. सो मॉक टेस्ट बरयले री मस्त म्हळ्यार मस्त बेनिफीट आसा. त्या मॉक टेस्ट आतां 10 बरोवन CA पास जावं म्हणून लायक न्ही. ते बरयतना तुमी ह्या पर्पज जावन बरोका तुमकां 3 घंटे भितर पेपर कवर करूं येतोय आनी तुमकां कशी तुमी डिझायर्ड हें बरोका म्हणून तुमी लेखून आसताची एज एक्सपेक्टेड तशी तुमी बरोवचे जाता सो म्हूण तुमकां एक इवॅल्युएशन मेळटा. सो हांव मिगेल प्रकार एक 2 मॉक टेस्ट तशी बरयला. आता एग्जामाक पुढ्यात एक एग्जाम दुकान आनी एक एग्जामाक एप्रोक्सिमेटली 1.5 days गॅप आसता. त्या गॅपान तूं ऑलमोस्ट पुरो रिव्हिजन जावंक जाता. ते तुम्ही कशी ते रिव्हिजन केले कशी कवर अप केले? हांव कसं केलें म्हळ्यार म्हागे सेल्फ स्टडी जेतानाची हांव इन्स्टिट्यूट मटेरियल वज्जिलें ते जोट्टोची लास्ट 1.5 days कसं वज्जको म्हणून तेदनाची सेल्फ स्टडी जेताना वज्जो नाशिल्लो. आनी हांव कसं केलें म्हळ्यार प्रति एक क्वेश्चनान तूं एक शिटान तुची से फॉर एग्जाम्पल A4 शिटान तुची एक शिटान तूं ऑलमोस्ट 5 देखून 6 क्वेश्चनाचे क्वेश्चन हे आन्सर हे ताजे कीवर्ड हे म्हणून बरो नाशिल्लो. सो क्वेश्चन नंबर देखंतू असल क्वेश्चन निमगे ताचे म्हणून ताजे आन्सर कसं न्ही एक्झॅक्ट ताजे कीवर्ड कसं न्ही दोन्ही लायन बरो नाशिल्लो. सो 1.5 days हांव कसं केलें वरल कसं वज्ज नाशिल्लो पळय म्हळ्यार से हांव 80% ऑफ सिलेबस टच करून ट्राय केला ऑलमोस्ट तितलो वज्ज नाशिल्लो. त्या 1.5 days रिवायज केलें आनी हांव घरा दाखून एग्जाम सेंटर येताना म्हळ्यार बेळटंगडी दाखून येवचें आशिल्लें ऑलमोस्ट एक 2 hours जर्नी जाता आशिल्लें. थंय ह्या क्वेश्चन्स हांव कसं रेडी करून आशिल्लो. सो ऑलमोस्ट एक 500 क्वेश्चन आसा ते 20 देखून 30 पेजी भितर कवर जावन आसता. जस्ट त्या कीवर्ड आनी क्वेश्चन मात्र पळोवन वता आशिल्लो. सो इवन इन केस जर म्हाका टफ क्वेश्चन आयलो री खंय जेवा हांव वज्जिलो म्हाका कुड कसो म्हणून जस्ट एक 2 घंटे 3 घंटे कुड मात्र एक पुरा क्वेश्चन जस्ट कीवर्ड्स मात्र पळोवन वचून आसता न्हू. सो तुका बरोच ते मायंडान तूं तशी फ्रेश जावन आसता. सो ह्या एक ट्रिक हांव यूज करून आशिल्ली तितलेची. ओके. आतां CA एग्जामाक 9 स्कीम आयला. त्या 9 स्कीम आतां ओल्ड स्किमाकिंत कशी डिफरंट आसा? ओल्ड स्किमाकिंत म्हळ्यार एक 2 सब्जेक्ट देंवयला दोनीच कसं म्हळ्यार MCQ प्रति एक पेपरान तूं MCQ इंट्रोड्यूस केला. सो तुमकां आतां पुढे जाल्यार एक पेपर आशिल्लें FR म्हणून ताका टायमा पावना आशिल्लें. इवन इन AFM केसीस ऑल्सो केल्या वेळा टायम पावना आशिल्लें. आतां कशें येता म्हळ्यार MCQ आशिल्ली न्ही ती तुमकां प्रेजेंटेशन करता म्हणना 30 मार्क्स तितले तुमी स्क्रिबल ओगोगी करून बरोवन फायनल आन्सर केन्चे म्हणून करून बरो येता. सो तुमकां स्वल्प टायम तुमकां चड मेळटा कंपॅरेटिवली चड मेळटा. आनी दोनीच कसं म्हळ्यार एज युजल प्रॅक्टिकल जावन निमगीत आसाची. सो मेगल प्रकार म्हणचे म्हळ्यार एक MCQ इंट्रोड्यूस केलेले आनी एक 2 पेपर रिड्यूस केलेले बेनिफिशियल आसा कंपेर्ड टू द ओल्ड स्कीम. ओके जाल्यार 9 स्कीम फुल बेनिफिशियल इट इज बेनिफिशियल. 9 स्किमान तुची आतां एक सेल्फ बेस्ड म्हणून 2 पेपर सेल्फ बेस्ड केला ताजी बाकी तुमगेली? हांव एक्चुली सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल हांगा कोडियालान तूं बरो नाशिल्लो. ते प्रिपरेशन म्हळ्यार लॉ सब्जेक्ट हांव ग्रूप 1 1 November 2023 बरयतनाची हांव वज्जून प्रिपेर जावन नाशिल्लो. सो म्हाका ताका टायम धरनी. SCMP स्वल्प टायम धरले वज्ज नाशिल्लो. क्वेश्चन्स मस्त टफ म्हणजे तशी येनाशिल्ले मिडियम जावन येता आशिल्ले अँड इट इज इजिली मॅनेजेबल. ओके. तंतू एक पेपर ओपन बुकात बुक करून मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी ताजी बाकी तुमगेले 2 एक्चुली मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी ते पेपर ते IBS म्हणटा ताजें नांव इंटेग्रेटेड बिझनेस सोल्युशन म्हणून नांव ताजें. सो इट वॉज मोर एक्सायटींग एक्चुली ह्या सिलेबसान तूं फस्ट टायम मॅन्डेटरी करून आशिल्लींची. सो हांव ऑलमोस्ट एक सूट केस फुल्ल ओवर नाशिल्लो म्हळ्यार कसं ओपन बुक पूण कोत आसा बट कशी बरोवका कसो बरोवका खंय देखून क्वेश्चन येता कसो नाही कोतना. सो हांव व्हरतना कसं केलें म्हळ्यार मेगील हांव केन्चे मेगील स्टडी मटेरियल्स हांव सेल्फ कसो कोर नाशिल्लो आनी केन्चे आतां AFMाक हागेल अजय अगरवाल बूक घेवन आशिल्लो त्या बूक आनी ICA पुरा बूक हांव घेवन वचून नाशिल्लो प्लस क्वेश्चन बँक घेवन वचून नाशिल्लो. सो म्हाका एक सूट केस जावका जालें एक्चुअली तितलें रिक्वायरमेंट ना. एक्चुअली इंस्टिट्यूट बुक्स वाला मात्र पुरो आशिल्लें तें म्हाका कळलें ओनली आफ्टर रायटिंग माय IBS एग्जामिनेशन. सो इट वॉज मोर एक्सायटींग म्हळ्यार प्रति एक सब्जेक्टाचे से फर्स्ट ग्रुपाचे 3 सब्जेक्ट सेकंड ग्रुपाचे ते वरल 2 सब्जेक्ट आनी सेल्फ बेस्ड ऑनलायन मॉड्यूलान चिकनचे 2 सब्जेक्ट ते पुरा सेरून ह्या एक पेपरांत येता. सो इट वॉज मोर लायक एक्सायटींग थिंग ओनली. ते बरयताने मस्त हें जाता आशिल्लें लायक ते बुकांत खंय म्हणून सोदूचें कसो आन्सर बरोवका म्हणून पळोवचें. तुमकां 4 घंटे तक टायम यूजुअल वरलोक पर 3 घंटे टायम त्या एक पेपर हांव 4 घंटे टायम 4 घंटे गेल्लो कळ्ळें एक्चुअली हांव ऑलमोस्ट एक 90 मार्क्स मे बी अटेम्प्ट करून आसतालो.
सो मीन टू से 10 मार्क्स म्हाका टायम शॉर्टेज जाला ते. आतां तुमगेल जुनियर्साक आतां CA जुनियर्स आसा नाजाल्यार CA एस्पिरंट्स आसात तांकां कशी आतां ह्या कोर्साक कशी प्रिपेर जावंक तांणी प्लस कसं एक्सपेक्ट करता तांणी तुमगेले 1-2 टिप्स तांकां. एक्सपेक्ट म्हणल्यार एक आर्टिकलशिप लायक कडेन करा. हांव केलेलो आर्टिकलशिप आतां KGH एंड को म्हणून. सो इट इज लायक ओशन ऑफ नॉलेज म्हणून येता, क्षीरसागर म्हणून येता. आनी थंय कसं न्हय म्हाका प्रति एक टायप ऑफ वर्क मेळ्ळा. हांव आतां म्हाका असो लिस्ट आसा म्हूण म्हणल्यार म्हाका तसले वर्क पार्टनर आपोवन दिता आशिल्लो. सो मस्त हेल्पफूल आशिल्ली तेंची. तसले कडेन तुमी वर्क केल्यार म्हळ्यार त्या खंयचे ज्या एक लायक आर्टिकलशिप तुमकां एक्सपोजर मेळ्ळी म्हणजे जाल्यार तुमकां एग्जाम एंड इवन इन फ्युचर तुमकां मस्त हेल्प जाता. सो फॉर juniors who are coming into the CA fields or maybe CA aspirant who are coming into CA field, आर्टिकलशिप ಅಂತೂ लायक म्हणल्यार लायक काम करका. एंड मीन वायल तुमगेल्या स्टडीक तुमी इम्पॉर्टन्स दिवका. म्हणल्यार आतां आर्टिकलशिप मात्र करून स्टडी करीत जाल्यार ताजी व्हॅल्यू ना. वी आर डुईंग आर्टिकलशिप फॉर द पर्पज ऑफ CA. सो CA आमगेले एज्युकेशनाक मस्त म्हळ्यार फायनल्साक मस्त इम्पॉर्टन्स दिवन वचूचें. आनी बिफोर कमिंग इन टू युअर स्टडी फेज म्हळ्यार 6 महिन्यांदा 4 महिने रज घेतात नवे ताजेगिंत फुडेची पुरा सब्जेक्ट इन केस तुमकां कोचिंग येवका म्हण आसल्यार कोचिंग मुगसून वचका ना जाल्यार सेल्फ स्टडी करका म्हणजे जाल्यार सेल्फ स्टडी करून मुगसून वचका. ताजे नंतर हांव स्टार्ट करता म्हळ्यार तुमकां लास्ट मोमेंट फुल हेल्ड अप जाता, मस्त प्रॉब्लम जाता. ताजेगिंत फुडें केली म्हणजे जाल्यार तुमगेले स्टडी लीव कसो आसा तेन्ना तुमकां इजी जावन जाता. त्या एक म्हणून येता. आनी कसं म्हळ्यार वज्जो टायमार कन्सिस्टन्सी मेंटेन करका. मस्त मोमेंट आहेत कसं म्हळ्यार हे मेगेल दाखवून जेतवा जाल्यार सिलेबस इतलो हॉड आसा हांव कशें उडकस करता. एंड इवन सब्जेक्ट्स लायक इनकम टॅक्स एंड ऑडिटाक 1.5 days प्रिपेर करून जेतवे म्हण डावट येता. म्हळ्यार सिलेबस तशें आसा. इवन F1 म्हणून एक सिलेबस फस्ट आशिल्ले मी ते प्रॉब्लम ना जाल्यार तावे मस्त हॉड सब्जेक्ट. सो म्हाका सिलेबस कवर करून जेतो म्हण डावट येता एक्चुली जाता. सो त्या वरी करून भिवन म्हाका शेल म्हणजे जाल्यार एक तुमगे 6 month पिरियड लॉस तितलेची. एंड तुमगेले जस्ट एक तुमगे सेल्फ डाउट आनी मिती तुमगे 6 month पिरियड लॉस येता. सो डोंट हॅव अ सेल्फ डाउट. कन्सिस्टन्सी मेंटेन करून आनी एटलिस्ट 2 रिविजन म्हळ्यार सेल्फ स्टडी एक 2 रिविजन ड्युरींग युअर स्टडी लीव पिरियडांतू इतली कोण घेतली म्हणजे म्हळ्यार यू कॅन इजिली मॅनेज टू रायट युअर CA फायनल एग्जामिनेशन. ओके जाल्यार आर्टिकलशिप एक लायक कडेन करून आर्टिकलशिप एक्सपोजर लायक आसका. एक्सपोजर म्हळ्यार लायक कडेन वायट कडेन म्हूण काय ना पुरा कडेन वर्क लायका मेळटा. बट थंय तुमी आसतना आर्टिकलशिपांतू ओके हांव 3 वर्सां आसतना फाय शिकता जाल्यार पर शिकता जाल्यार हॉड ना मुखार जॉब मेळटा शिकता तशी आसतना पोस्टपोन करनाचें. एंड इवन तुमी वतना समेत लायक वर्क तुमकां एन्ज्यूर करून तुमी वचूका. हांव हांगा सर्वलार म्हाका आतां टॅक्स इंट्रस्ट आसा म्हाका हांगा चिमकाला म्हाका लायक टॅक्साचें म्हाका नॉलेज मेळटा म्हणून तुमी एन्ज्यूर करून वचूका. आनी थंय वचून जेतरी कितलेत की तितले तुमगेले टायम युटिलायज करून म्हळ्यार थंय ऑफिसांतू वर्क केली म्हणजे जाल्यार तुमकां फ्युचराक हेल्प एंड इवन तुमकां फायनल बरोवचें कॉन्फिडन्स जाता. ओके तुमगेले आतां CA जाल्लो आतां नेक्स्ट तुमगेले फ्युचर प्लॅन कसो जालें प्रोफेशनली पर्सनली म्हळ्यार म्हाका एक टेक्नॉलॉजी यूज करची कशी म्हणून म्हाका ताजे बागे शिकूं मस्त इंट्रस्ट आसा. से पायथॉन एंड ChatGPT येता. ChatGPT इज व्हेरी बेजीक टूल AIंतू. आतां नेक्स्ट AI दाखून मस्त आमी इम्प्रोवायजेशन करूयात इन टर्म्स ऑफ बिजनेसांतू. सो त्या पुरो काही यूज करूयात म्हणून म्हाका शिकूं मस्त इंट्रस्ट आसा. त्या एक शिको चड टायम दितलो. त्या सोडल्यार म्हाका फोटोग्राफीन मस्त इंट्रस्ट आसा. सो ताका ಸ್ವಲ್ಪ टायम दितलो. ड्युरींग माय CA फेज म्हाका फोटोग्राफीक मस्त टायम दिवचें म्हाका जायना. म्हाका तांतूं ಸ್ವಲ್ಪ पॅशन आसा. आनी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली म्हाका LLB शिकूं इंट्रस्ट आसा. एंड फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years मे बी अ जॉब आसतलो. इन लाँग टर्म आय वॉन्ट टू कम इन टू प्रॅक्टीस. आयचे CA साधक मळल कार्यक्रमाक CA K केशव कामत आनी हांगेल टायम दिवन आमगेल कार्यक्रम आयलांक धन्यवाद. थँक्यू. म्हाका आयच्या दिसांतू ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ले विश्वकोंकणी केंद्र हांकां आनी म्हगेले इंटरव्यू घेतिल्ले हेमंत पै हांकां हांव हृदयपूर्वक धन्यवाद म्हणटा. विश्वकोंकणी केंद्रा तर्फेंतू चलता सल्या CA साधक मळल सिरीज पळेल सर्व वीक्षक वृंदाक नमन करता. धन्यवाद. तशीच विश्वकोंकणी केंद्राचे हे एक YouTube चॅनल लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायचे.